जुवारी पुलाचे काम निमण्या टप्प्यार पावला आणि रोखडोच पूल पुराय जातलो। लोड टेस्टिंग करून 31 डिसेंबरा पयलीं हो पूल येरादारी खातीर उक्ते करतले अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिलें। तशेंच लोकांक त्रास जावचो न्हय म्हूण मोपाचो नवो रस्तो फुडल्या ऑक्टोबर मेरेन पुराय जातलो अशी माहिती काब्रालान दिली। जुवारी ब्रिजेचें काम चालू आसा। ऑलरेडी ह्या दिसांनी आमी तेजेर डांगर घातलो। तो जो पॅच उरला तो आज कंप्लीट जातलो। आता entire bridge is complete for operation, but we are doing load testing. So as promised, Fati, before December it will be open, and we will stick to that thing. मतलब पयली लोक सवय आसली की कोण आज म्हणटा फाल्यां म्हणटा अशें कांय ना। पयलींच्यान जेन्ना मंत्री जालो I knew what it is. Maybe it can be a few days before December 31st, but it will be opened in December. There is no doubt about it, and we are working on that. We are sure that before December end the bridge will be open for public, 4 lane, and the next bridge as promised, work will start now in the right earnest, and it should be opened by 23. I have statement केल्लो, so I stay by my statement. तर तो आमचो जे सकल गिरी म्हणटा पळय रस्तो जाला पळय तो फेस आता थंय पासून हांवें मॉनिटरींग जे दीस हांव मिनिस्टर जाल्लो तेन्नाच्यान हांव मॉनिटर करता। तुम्ही पळयता गेले जाल्यार जी घरां इतली दीस कोणें हात लावना, मदें मदें स्ट्रेचाचेर एक्सिडेंट जाता बिकॉज रोड्स ते घरां उडूना, टेकिंग पोजेशन करूना, इज ऑल ऑन फोकस। काल देखून डेमोलेशन एवरी डे आय एम मॉनिटरींग आनी आय एम गोइंग टू सी दॅट रोड इज कंप्लीट कित्याक थिंगा एक्सिडेंट जायत आसा। सी ह्यो गोश्टी जाता तेन्ना मोपाचो रोड लिंक केलो, सो थंय एक एक्विजिशन केल्लें आसा। इट इज अ टर्न अरावंड, सो वी आर मॉनिटरींग दॅट ऑल्सो। हे दोनी कितें हायवे। सो म्हज्या अंदाजान जशें आमी एग्जामीन केलें आनी आय एम डुईंग ऑन बार चार्ट म्हजे इंजिनियरा कडेन फॉलोअप करता। जो एक्झिस्टींग रोड आशिल्लो तो वायडन करून आमी हॉटमिक्स आतां चालू करतले फुडल्या ह्या म्हयन्याक हॉटमिक्स करपाक टू बी रेडी फॉर इनॉग्रेशन ऑफ द एअरपोर्ट बाय ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर अलॉंग विथ ऑनरेबल CM। तो ओल्ड रोड आमी वायडनींग करून कितें आसा वील डू, बट आवर फोकस इज नॉट ऑन ओल्ड रोड, आवर फोकस इज ऑन द न्यू रोड। बिकॉज ओल्ड रोडाचेर खुबशे घरां बरां लोकांची दुकानां बी सायडीन आसात आनी तितू भितर ऑब्स्ट्रक्शन जातलें। सो वी आर फोकसींग ऑन द न्यू रोड वीच आय थिंक बाय नेक्स्ट इयर ऑक्टोबर वी शूड बी एबल टू कंप्लीट इन अ व्हेरी फास्ट मॅनर, सो दॅट भितरले जो गांवच्यान रोड आमी आतां वायडन करून इनोव्हेशन करतलो। अल्टिमेटली त्या रस्त्या वयल्यान हायवे कडल्यान ट्रॅफिक डायरेक्ट एअरपोर्टार वचून लोकांक डिस्टर्ब जावपाक जायना असो विशय म्हजो आसा, एंड वी वील वर्क ऑन दीस डायरेक्शन।